सगळ्याकडे एक नम्रतायेची विनंती. सगळी जी आमची हांगा लोकांचो सगळ्यां व्हडलो इश्यू आसा की सरकाराकूच स्वता कांयच खबर ना. सरकार म्हणटा 30 MLD बंधारा, मागीर म्हणटा 50, मागीर म्हणटा 60. आमी एग्जिक्युटीव इंजिनियर कडेन उलयले, चीफ इंजिनियर कडेन उलयले, कोणाकूय खबर ना 30 MLD हें खंयच्यान आयलें, 50 खंयच्यान आयलें. जाल्यार आमचो प्रश्न आसा, तुमी कोणी घर बांदतात, तुमचे घरान 4च जाण आसात जाल्यार 15 बेडरुमां बंगलो बांदतलो तूं? सो सरकाराक हो सरकार करना. आमचो सरकार कोण तरी व्हडले मनशाचो गुलाम आसा आनी ते व्हडले मनशान ताका सांगलां, अरे म्हाका 30 MLD उदक जाय, म्हाका 50 MLD जाय, 30 नाका 50 जाय. सो सरकार तो सांगता तें करूंक सोदता. सो आयज हें स्पश्ट जालां की व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट जांकां गोंयचें पडून गेलना, जमनीचे उदकाचें लोकांचें पडून गेलना, ते येवन हे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळी नाशाडी करूंक सोदता. आनी ताका हो WRD मिनिस्टर फूल सपोर्ट करता, हो गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, आनी गव्हर्मेंटाक खबर सुद्दां ना आपूण कसले प्रोजेक्टा सपोर्ट करता हें सुद्दां ताका खबर ना. सो वेळ आयला की लोकशाही आमची भारताची उरतली जाल्यार लोकांक स्वता आपल्याले डिसिजन घेवपा पडटलें. आयज लोकांनी डिसायड केलां बंधारा नाका म्हणल्यार नाका. हो सरकार कितेंय करूं, हो बंधारा केन्नाय जावपाचो ना. पूण व्हडलो प्रश्न आमचे मुखार आसा की आमचे भारताक हो येदो व्हडलो धोको खंयच्यान आयला, जे जाग्यार आमचे चीफ मिनिस्टर, आमचे कॅबिनेट गोंयची काळखान आसून दोळे धापून कोण तरी व्हडले लोकांचे आमकां खबर सुद्दां ना कोण ते, तांची ऑर्डरी फॉलो करता. हें कशें जावपाक शकता? सगळे गोंयकारांनी उठून विचारपा जाय, हे सगळे मंत्री संत्री आसा तांकां, बाबा तुमी कोणाची ऑर्डरचेर काम करतात? कोण तुमचो बॉस कोण आमकां सांगात. तुमचे जे बॉस आसा पळय हे सरकाराचे, तांकां आमी पळयतले, तुमचे कडेन जायना न्ही? तुमी कितें बांदून आसा तुमचे हात? कितें जालां तुमकां? सो आतां लोक करतले, तुमी सांगा न्ही कोण तुमकां ऑर्डर दिता. हांव CMा विचारता, हो बंधारा बांदपाक तुका ऑर्डर कोणी दिल्या आमकां सांग, आमी ताका पळयतात. 20 दीस जाले 3 मतदारसंघाचे लोक कुडचडे, सावर्डे आणि सांगे हे लोक आपल्या हक्काक लागून आज लढटा. पूण खंत भोगता की हे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार हांचे दोळे कान हे सगळे बंद जाले. आतां आमी पयले आमचे महिला हांगा आज तांणी 25 दिसा उपरांत 24 दिसा उपरांत 25व्या दिसा तांणी निर्णय घेतलो की लोहिया मैदानाचेर येवन आज प्रोटेस्ट करपाचो. आज ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री 3:30 हांवें आतांच वाचलें की बजेट प्रेजेंट करपाचें. मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न म्हजो की तूं एका सायडीन सांगता 3:30 आपूण बजेट प्रेजेंट करता आनी हांगा 3 मतदारसंघातले लोक जे आयल्या ते तुका विचारता की 400 करोड रुपयाचो हो जो स्कॅम, हो जो घोटाळो आसा बंधाराचो, ताजे पयलीं तुवें बजेट प्रेजेंटेशनान सांगपाचें की हे 400 करोड रुपया खाले कोणे. कित्याक ह्या 3 मतदारसंघाचे लोक तूं सदांच सांगता की आमचे डबल इंजिनाचे सरकार, पूण हांगा जर आमी पळयत जाल्यार हांगा ट्रिपल इंजिनाचे 3 आमदार, ट्रिपल इंजिन आमदार हे 400 करोड रुपया कशे खावपाचे हाजे फाटल्यान म्हाका दिसता तांचो प्रयत्न चल्ला. आमचे बाब संकेत भंडारी, आमचो श्याम भंडारी, सगळे तुमचे सावड्डेचे लोक गेल्ले 25 दीस तांणी मेहनत करून थंयचे पेपर काडले हे WRD डिपार्टमेंटाचे. आनी ते पेपर जर आमी पळयत जाल्यार तातूंतल्यान क्लियर जाता की दीस इज अ स्कॅम. कित्याक जे फर्स्ट गव्हर्मेंट अप्रुवल जे जालें ते 50 MLDक जालें. फर्स्ट ग्रांट पळय जाली ती 50 MLDचे प्रपोजल पास जालें. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 30 MLDचो कॉन्ट्रॅक्ट इश्यू जालो. आनी जेन्ना लोकांनी आवाज उठयलो, जेन्ना लोकांनी सांगलें की हो आमकां बंधारो नाका,
तेन्ना सेम WRD थ्रू द डेप्युटी कलेक्टर तांकां पब्लीक हियरिंगाक आपयता आनी थंय घालता की 60 MLD पंपिंग स्टेशनाचें हियरिंग. आतां आमी हो डिमांड केल्लो सरकारा कडेन की सरकारान पयलीं लोकांक क्लियर करचें की तो प्रोजेक्ट 50 MLDचो काय तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो 30 MLDचो काय तुमी पब्लीक हियरिंगाक 60 MLD आपयलो. नक्की तुमी करपाक सोदता कितें, तुमी कितले करोड खावपाक सोदता हें म्हाका दिसता पयलीं लोकांक सांगा. कित्याक आज आमी पळयता गोंयभर आज प्रत्येक गोंयकार उठला. तुम्ही आज पेडणेच्या भागांत चला, थंय आमी पळयलें की मोरजेचे लोक उठले लँड कन्वर्जनाक, थंय स्थानीक लोक उठले तुवेचे हॉस्पिटलाक लागून. ताज्या उपरांत आमी पळयलें चिंबेलाचे लोक उठले तांची तळी वाचोवपाक जे प्रशासन स्तंभ येताले ते त्या सरकारान लोकांच्या आवाजाक लागून रद्द करचो पडलो. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की सांत आंद्रेचे लोक 39A लागून थंय तांणी प्रोजेक्टाक लागून लोक उठले आनी गेल्ले 25 दीस तिनूय मतदारसंघाचे लोक आपल्या हक्काक लागून आपल्या न्यायाक लागून आज रस्त्यार देविल्ले आसा. मागता कितें ते, म्हाका दिसता तेंचो डिमांड जो आसा तो जस्टिफायबल डिमांड आसा. ते म्हणटा की आमच्या न्हंयच्या कांठार बंधारो नाका. सिंपल रिजन इज की बंधारो जर जालो जाल्यार जवळपास 500 पेक्षा चड घरां ही पावसान बुडटली. थंयचो मेन म्हणल्यार संगम सांग्यार जी तीन न्हंयेचो जो संगम उगम आसा, जंय शंकर महादेवाचें जें देवूळ आसा तें थंय परमनंटली उदकान बुडून उरतलें. म्हळ्यार जे थंयचे पळय आतां आमी पयले फाटल्या दिसांनी महाशिवरात्रेक मंत्री स्थानीक आमदार थंय वचून अभिषेक घालताले. हो जर तुमी बंधारो हाडलो जाल्यार तुमकां आनी थंय केन्ना अभिषेक घालपाक मेळचो ना. देव सामको परमनंटली तुमकां घरांत धाडटलो. सो म्हाका दिसता लोकांचे सेंटिमेंट, लोकांची ती कुळागरां आसा, लोकांचे घरां आसा, लोकांचे कुळ पुरुश आसा, लोकांची ती देवस्थानां आसा, हें सगळें त्या हातून बुडटलें. आतां आमी जर बारीक हाजेर विचार केलो जाल्यार सरकार सांगता की आमी पंपिंग स्टेशन करून तें उदक मळसार डॅमार व्हरतले. पूण मळसार डॅमाचो जर तर आमी ट्रिटमेंट प्लांट जर पळयत जाल्यार तो 10 MLDचो आसा. सो तुमी 60 MLD उदक व्हरता कोणा लागून? हें 50 MLD उदक वतलें खंय? म्हायती आमकां अशी मेळटा की थंय ह्या सरकाराचे क्रोनी मित्र जे आसा, जे झारखंडच्यान आयल्या आनी थंय जो मुर्मुगांवा पॅलेट प्लांट MSPL काय कितें प्लांट जो घातला त्या MPL मुर्मुगांव मांडवी पॅलेट्स लिमिटेड ह्या प्लांटाक ते उदक व्हरपाचो म्हाका दिसता थंयचो स्थानीक मंत्री हें प्रकरण करता. आणि जी ह्या क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे, ह्या नरेंद्र मोदीचे जे क्रोनी मित्र आसा अडानी अंबानी, तेंची बॉल्सां भरपाक हो सगळो प्रयत्न चल्ला. जो कॅम्पा कोलाची थंय फॅक्टरी जी येता स्थानीक लोक जे सांगता, म्हाज्या सरकारान ह्यो गोश्टी क्लियर करपाक जाय. तांचो हक्क मारून जें उदक त्या स्थानीक लोकांचे ते तुमी मारून तुमी जर तर इंडस्ट्रियलायझेशनाच्या बॉल्सान जर भरपाक सोदता हें आमकां मान्य ना. आज पयलो दीस, आज बजेट सेशन, आमचे आमदार तशेंच आमच्या मित्र पक्षाचे आमदार गोवा फॉरवर्डाचे म्हाका दिसता ते काल तांकां मेळिल्ले. हो विशय आमी थंय ठामपणे मांडटले आनी वी वील मेक शुअर दॅट सरकारा कडेन डिमांड करून आमी तो प्रोजेक्ट रद्द करपाचो प्रयत्न करतले. म्हाका दिसता सरकारान लोकांक ग्रांटेड घेवपा जायना. आतां ह्या तिनूय मतदारसंघाचे आमदार जर आमी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे थंय आमदार, आज एकटोय आमदार येवन तांकां मेळना, एकटोय आमदार तांकां येवन विचारना बाबा तुमचे प्रश्न कितें. पूण जेन्ना इलेक्शन येता हेंच्याच दारान वता वचपाक, जेन्ना आतां हे येतले तेन्ना पयलीं तांकां विचारा की पळय दाणोन गोंयच्यान दाणो घालपाक हांकां, आनी फक्त गोंय लुटला आनी आपली बॉल्सां भरल्या. म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टाक जे स्थानीक लोक जे उठल्या हाका तेंको दिवपाक आमी आयल्या. हाच्या पयलीं आमी थंय गेल्ले, आमचो तेंको तांकां पुराय आसतलो. आमचे खासदारूय तांकां मेळून गेल्या. फुडल्या आठवड्याच्यान पार्लमेंट सेशनूय चालू जाता. हो विशय आमी पार्लमेंटानूय मांडटले की एक बारीकशा राज्यान, गोंय राज्यान, कशें हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फक्त हांगा लुटपाक हे स्कॅम करता, हे आमी थंय सुद्दां प्रश्न हो मांडटले. आमचे गोंयचे रेनबो वॉरियर बाय डायना तावारीस आमकां 27 फेब्रुवारीक सोडून गेले. तांकां हांव म्हजी आर्गां दिता. आतां
लोहिया मैदान हो एक असो जागो, ऐतिहासीक हिस्टोरीक जागो, ज्या जाग्याचेर दोतोर राम मनोहर लोहियान गोंयान क्रांतीची ज्योत पेटयली आनी ताज्या खातीर आमकां गोंयान जी पोर्चुगेजाची सालाजारशाही आशिल्ली तातूंतल्यान मुक्ती मेळ्ळी. आज आमच्या मिराबाग सावड्डेचे लोक आमच्या ह्या लोहिया मैदानाचेर आयल्या आपलो गांव वाचोवपा खातीर आनी ह्या BJP सरकाराची जी सालाजारशाही चल्ल्या ताच्या विरुद्ध आंदोलन करपा खातीर. आनी म्हाका खात्री आसा ही जीत तांचीच जातली. आता आज मिराबागचे लोक मडगांव आयल्या. मडगांव तांकां मिराबाग थंय बंदारा आयिल्लो नाका, तांकां ताजो विरोध आसा. मडगांव हे दाम बाबाचें स्थळ, दाम बाबाचो शिगमोय सध्या चालू आसा. हांव दाम बाबा कडेन मागतां आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की दाम बाबाच्या आशिर्वादान तांचो ही जी लढाई आसा तातूंत भितर तांची जीत 100% जातली आनी आमचो सदांच तेंको तांचे बरोबर आसतलो. आता मडगांवच्या आवाजाचो तेंको सदांच तांचे बरोबर आसा, फुडें आसतलो. आमी लास्ट टायम जेन्ना मशाल रॅली जाल्ली तेन्नाय आमी थंय आशिल्ले, आजूय आसा आनी फुडेंय आसतले. आनी आमचे जितले स्वाभिमानी गोंयकार आसा तांचो गांव वाचोवपा खातीर, तांचें ट्रेडिशन, तांचें कल्चर आनी तांची आयडेंटिटी वाचोवपा खातीर आमचो तेंको तांचे बरोबर सदांच आसतलो. थँक्यू. एक आमी तांकां एक सपोर्ट दिवपाक येयला, जे सावड्डेचे लोकांक, जे मिराबाग. आमी फाटल्या दिसांनी आमचो खासदार कॅप्टन विर्यातो तेज्या बरोबर गेल्लो, तशेंच आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाब अमित पाटकरूय गेल्लो. काँग्रेसान हो थँको दिला जे हे जे सावड्डेकार आमच्यो भावा तशी भयणी जी आज ते जाग्यार हो प्रोटेस्ट करता. तो आमचेच भगत बाबानी सांगला की हो जो हे नाका लोकांक नाका ते बंद करपाचें म्हूण. हो आज सरकार जे बारीक लोकांचे कांयच घेयना, दोड्या मुखार हाडना, कांयच करूंकूय सोदना. सो हे जे सरकार आज चलता, वयता थिंग प्रोटेस्ट जाता. आज गोंयभर प्रोटेस्ट तुमी पयला आसतलें. 39 इयर्स नश्ट करूंक हो सरकार फुडें सरला दिसता. हांव आमचे बाप अमित पाटकर तशेंच आमचो खासदार जे आमचे आज LOP आसतलो, जे आज म्हाका दिसता हे फुडले विधानसभेक हो प्रचार येतलोच. आनी तशेंच आमी काँग्रेस पार्टी जे सदांच आमी हे बारीक समाजा बरोबर आनी कसले जे गोंयान नश्ट जाता ते साल्वार करून आमी सदांच आसतले. आतांय हाय मुखार आसा, सदांच आसतले. देव बरें. By that time, no, let them be quiet.